नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स. होणा फार्मास्युटिकल कंपनीच्या स्टोर रूमाक लागलो उजो. लाखांनी रुपयांचे लुकसाण. उजो पालोवपी दळान नियंत्रणात हाडलो उजो. कोयर व्यवस्थापन मंत्रालय जाला जाम. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो आरोप. आदलो मंत्री निलेश काब्रालाची केली तोखणाय. येता त्या वित्तीय वर्सात दिव्यांग खाते करतले स्थापन. पॉश गाडेवाल्या करात दितले सवलत. मंत्रिमंडळ बसकेत जाले महत्वाचे निर्णय. पर्यटन आणि पर्यावरण खात्यामधी समन्वय नाशिल्ल्यान शेक व्यावसायिकांचेर आयला हावळ. परवाने मेळपाक कळाव. शेक घालप तरी केन्ना? व्यावसायिकांचो प्रश्न. लायटीचो शॉक लागून मरण येवपाच्या प्रकरणात वीज खात्यान लायनमॅनाक केलो निलंबित. अभियंत्यांची लेगीत सुरू आसा चौकशी. वीज मंत्र्याची म्हायती. लोकसेवा आयोगाचेर जाल्ले रावराणी हांची नियुक्ती जावन रावला वादाचो विशय. तांकां काडून उडोवपाची जावपाक लागल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. होणा उद्देगीक वचणुकेंतल्या फार्मास्युटिकल कंपनीच्या स्टोर रूमाक बुधवारा राती कडेन अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. उजो कसो लागलो तो कळपाक मार्ग ना. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. कोयर व्यवस्थापन खातें घेवपाक जाय म्हणून घेतला. प्रत्यक्षात मंत्री कितेंच काम करिना. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन कोयर व्यवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर उतरांचे फार भेटयले. कळंगुटे एका कार्यावळीन तो उलयतालो. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर गोंयांत बरो प्रकल्प जावपाक जाय आशिल्लो, पूण खंयचे कडेन कांय ना. कोयर व्यवस्थापन मंत्रालय जाम जाला अशें दिसता, अशेंय मायकलाचें म्हणणें. Kurchore plant is still not getting inaugurated. I am feeling very sad. I know a lot of pressure comes. Nilesh Kabral is also visionary leader. थिंगासरलो आमदार बरो मनीस तो. तेणे आपल्या आंगार घेतले की आपण बांदतलो म्हणून प्लान. तेजेरूय प्रेशर आहा. वेरियस कॉर्पोरेटर्स, पंचायत की बाबा तू दुसरो वेस्ट घे नाका म्हणून. ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर. बट इज अ जेन्युइन पर्सन. ही डीड इट. कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारान बांद म्हणून. आमी जे भाशेन म्हटले कलंगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट, तसो दुसरो कोण म्हणचो ना. म्हणटा आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल. आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा. सगळे जाण भियेता. पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान, आमचो वेस्ट वेट वेस्ट थिंगासर. जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो, जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा. ड्राय वेस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करता. प्लास्टीक जावं, शूज जावं, बॅगां जावं, कसलोय वेस्ट आसा जो बिसायड्स बायोमेडिकल वेस्ट, बिसायड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू पुट इट इन द सिमेंट फॅक्टरी किल्न. एक बरो प्लांट गोंयांत जावंक जाय आसलो. आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना. कांय फुडें वचना. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा. मिनिस्टर इंटरेस्ट दाखयना अशें दिसता. अजून मिटिंगूच जावंक ना. तेच सांगलें तुका. 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना. म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री, आनी कितें करता म्हणून तांकांच खबर ना. इंट्रस्ट दिवंक जाय न्हू. कित्याक घेवप ते? आंगार घेवन आमी काम केल्लें न्हू तें. पर्रीकर जी आसतना तेणें आंगार घेवन काम केल्लें. आमचो CM आतां तेन्ना चॅरमॅन आसलो
CSIDC जो आम्ही बांधताना तेणेय इंट्रस्ट दाखयल्लो, पूण आतां फुडें कांय वचना. म्हाजो वेस्ट नाका, सगळे पंचायतीची मिटिंगी जायना, पंचायत कोणाक फायन घालिना, सेक्रेटरीन इंट्रस्ट सोडलेलो आहा, सरपंचान इंट्रस्ट सोडलेलो आहा, हांव सगळे पंचायतीचे उलयता. कोण घालता फायन? यू हॅव टू पुट फायन, समबडी इज थ्रोईंग वेस्ट ऑन द रोड. आयज टुडे यू विल सी गोवा बींग लिटर्ड एव्हरीवेअर. कोण फायन? येता त्या वित्तीय वर्सात दिव्यांग खाते स्थापन करप आणि वाहन करात सुधारणा घडोवन पॉश गाडयेवेलो कर कमी करपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो. बसकेत जाल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिली. ज्या गाड्यांची किंमत 6 लाखा परस चड आसा तांच्या करांत कपात जातली. गाड्यांची किंमत जशी जशी वाडत वता तशी तशी कपात जावन करांत सवलत मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिव्यांगांक सुविधा आनी कटकट नासतना सुविधा दिवपा खातीर दिव्यांग खातें स्थापन करतले अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केल्ली. तांणी केल्ले घोशणेचेर आयज मंत्रिमंडळान शिक्को मारला. सरकारी सर्विसेंतल्या क गटां खातीर VRS येवजणेक आनी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले सरकारी कर्मचाऱ्यांक मॅटर्निटी लीव दिवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. Proposal for the towards the transfer of A quarters of the vacant building of the Urban Health Center in Mapsa and measure to 94 square meter to the Institute of the Asta, Anand Vikhet, and for the construction of the hostel for the special children, Mapsa. Proposal for the restructuring of the tax rate of the motor vehicle. Motor vehicle जो high end vehicle आशिल्लो त्याचो tax rate revise केलो. Revise म्हणजे कमी केलो. High end vehicle जो चड tax आशिल्लो पयलीं तो बऱ्याच जणांची डिमांड आशिल्ली तो कमी केलो. पुढे रिटेल लेवल जाल्यार लोक वचून थोडी तरी गाडी घेतात. Is the creation of the post of the private secretary deferred the next category. VRS voluntary retirement scheme for the Group C employees in the government of Goa for the 2 months salary remaining years. Yeah, VRS. ओके. ही फक्त ग्रुप सी. Group C. आणि तेका कितले इयर्स ऑफ नंबर कंप्लीट जाय अशी आसा? Minimum according to rule किती 15 years आसा. Balance service 15 years. बॅलन्स सर्विस 15 years. No. 15 year completed balance service every year 2 months. Okay. समीप नार्वेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हालींच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बदलांक लागून शेक व्यवसायाचेर हावळ आयला. शेकांक अजून मेरेन गोंय प्रदूषण महामंडळाचे परवानगी मेळूंक ना, देखून हो व्यवसाय परत लांबला. पर्यटन खातें आनी पर्यावरण खात्या भितर समन्वय नाशिल्ल्यान हो घोळ जाला आनी हे खात्याचेच मंत्री मान्य करतात. पळयात. हालींच जाल्ल्या राजकी घडामोडीत निलेश काब्रालाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून ताचेकडेन आशिल्ले पर्यावरण खातें नवो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक दिला. शेकाचे वाटप जाल्ले, पूण ते बांदतले जाल्यार प्रदूषण महामंडळाची परवानगी तांकां सक्तीची आशिल्ली आनी सिवेज कनेक्शनाक लागून तांकां आडमेळी येताल्यो. ह्यो आडमेळी पयस करून तांकां प्रदूषण खात्याचे परवानो दिवपा खातीर काब्रालान येवजण आंकिल्ली, पूण ती चालीक लावच्या पयलींच तांकां राजिनामो दिवचो पडलो. परवानो दिवपाक विलो कित्याक असो प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक विचारलो. गोंय प्रदूषण महामंडळाच्या परवान्याविशीं मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बरोबर बसका घेतले. पर्यटन खात्याचे संचालकय ह्या बसकेक उपस्थित आसतले. मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करून शेक व्यावसायिकांचे प्रश्न बेगीनूच सोडयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. सो एज पर आमकां जे डिपार्टमेंटल एनवायरमेंटा कडल्यान बीच कॅपॅसिटी आयले आनी डिटेल्स आयले अबायड बाय वी वील गो एज पर दॅट. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आज सकाळी कितें बसपाचें काय कितें करपाचें आमकां त्या प्रमाणे गृहीत करचें म्हणून. एनवायरमेंट मिनिस्टरान ती आज म्हाका दिसता मिटींग दवरल्या आनी आय थिंक ही वील बी गिवींग अस वॉट ही नीड्स टू डू. बीच कॅपॅसिटी ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी आमचो डायरेक्टर टुरिजम ऑल्सो वील बी अटेंडिंग दॅट मिटींग चेअर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन दोज टायप ऑफ थिंग्स वीच आर टू बी मेड इजी फॉर आमचे शेकवाल्यांक. शेकवाल्यांचे इश्यूज मॅक्झिमम जाता इतले बेगीन करून तांकां दिवपाक हे मुख्यमंत्री कडेन मानिल्लें आसा. ते उपरांत शेकां खातीर प्रदूषण महामंडळाचो परवानो केन्ना दितले असो प्रश्न हालींच नियुक्त जाल्लो आलेक्स सिक्वेराक विचारलो. शेका खातीर कसले परवान्याचे उलयता, तांकां कसलेच त्रास ना. सकाळीच हांव शेक वेवसायिकां कडेन उलयला, तांच्यांनी कसलेच त्रास जाता हें सांगूं ना. सगळें वेवस्थीत आसा अशें सिक्वेरान परती जाप दिवन रोहन खंवट्याक शेणयलो. पळयात. I think inspection were conducted yesterday. Okay. And Give main us thing a few days to get the report.
Okay. And main thing about the shacks, they have had to receive permission from That- Goa Pollution Control Board. I don't think. I'm not aware. No complaints have come. Okay. And I met today morning. I had some shack owners who came to my house to wish me. Okay. Nobody mentioned anything, so I don't know where you got this news from. Okay. Tourism Minister also saying there's some Saying what? issue regarding they're taking meetings and all. No, I don't know about that. But Yeah. I know that today morning Mm. some shack owners came to me Mm. to congratulate me, and they didn't raise any topic. Okay. There was no issue there. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकर. शिवोले हांगा लायटीचो शॉक लागून लायन हेल्पराक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात जबाबदार आशिल्ल्या लायनमॅनाक निलंबित केला. तशेंच कनिश्ठ अभियंत्यांची लेगीत चौकशी करप सुरू आसा म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. मजगती घरांत फ्रीज, टीव्ही, एसी हाडचे पयलीं लायटीचो लोड वाडोवप भोव गरजेचें अशेंय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. इन्क्वायरी असिस्टंट लायनमॅना ऑलरेडी सस्पेंड केला. ताजेर जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताजेर इन्क्वायरी चालू. प्रत्येक घर जेन्ना बांदता, घर हांवें बांदून म्हणून आमच्यात एक म्हणून प्रत्येका बांदता आसतना खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर तो कमीत कमी खर्चान हें करता. आनी तेन्ना एक 5 kV जर तांकां करंट जाय जाल्यार तो इतलेच मागता. आनी मागीर सबसिक्वेंटली तो प्रत्येक मशिनरी घेता, म्हणजे वॉशिंग मशीन घेता, फ्रीज घेता, बाकीचे घेता सगळें. आनी त्या खातीर 5 kV जाल्यार 10 kV. गोंय लोकसेवा आयोगात वांगडी म्हणून जाल्ली उदयसिंग रावराणे हांची नियुक्ती वादाचो विशय थारला. तांचे नियुक्तेक कृष्णा पंडित हांणी आक्षेप घेतला. तांकां कोंकणी भाशेचें ज्ञान नासून तांची नियुक्ती ही राजकीय दबावाक लागून जाल्ल्याचें कांय जाण उलोवन दाखयतात. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांकां बरयल्ल्या पत्रांत पंडित हांणी रावराणे हांकां लोकसेवा आयोगावयल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्या. गोंयान सेवा दितना ते नाशिक महाराष्ट्रांतल्या एका विद्यापीठात उपनिबंधक म्हणून कार्यरत आशिल्ल्याचो आरोप पंडित हांणी राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत केला. तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री आनी मुख्य सचिवाकूय पत्र बरोवन कळीत केला. डॉक्टर रावराणे हांची नियुक्ती राजकीय पक्षपातीपणाचें उदाहरण आशिल्ल्याचो आरोप पंडितान केला. गोंय लोकसेवा आयोगाचेर नियुक्ती करचे खातीर कोंकणीचें ज्ञान गरजेचें आसता. दुसरे वटेन तांणी जीपीएससीच्या सदस्य पदा खातीर अर्ज केल्लो की ना तें पळोवचें पडटलें. कसलीच चवकशी करिनासतना तांची नियुक्ती केल्ल्याचें पंडित हांणी पत्रांत म्हणलां. तांकां काडून उडयलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी पंडित हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिर्ला जुवारीनगर वाठारांत अतिक्रमण करून कम्युनिदाद जाग्यार बांदिल्लीं 64 घरां मातये भरवण करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. सांकवाळ कम्युनिदाद प्रशासनान ही कारवाय हातांत घेतल्या. कारवाय करपाक प्रशासनान न्यायालया कडल्यान परवानगी घेतिल्ल्यान ह्या कामाक सुरवात जाल्या. अतिक्रमण करून बिर्ला जुवारीनगर वाठारात कम्युनिदाद जाग्यार घरां बांदल्यात. कितलेशेच फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत कांय बिगर गोंयकारांनी थंय घरां बांदिल्ली. न्यायालया कडल्यान परवानगी घेवन सांकवाळच्या कम्युनिदाद प्रशासनान बुधवारा पुलीस बंदोबस्तांत 64 बेकायदेशीर घरांचेर बुलडोजर घुंवडावपाच्या कामाक सुरवात केल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन घरांचेर बुलडोजर घुंवडायतले म्हूण लोकांक शिटकावणी दिल्ली. मात लोकांनी ह्या इशाऱ्या कडेन दुर्लक्ष केले आनी आतां 64 घरां मातये भरवण करतले अशें सांकवाळ कम्युनिदाद प्रशासनाचो अध्यक्ष प्रताप मांडोळकरान सांगले. ही टोटल घरां आसात 64 आणि जेन्ना 32 घरां जाल्लीं तेन्ना आमी तांकां तेन्नाच्यान आनी तेज्या पयलीं पासून सांगत आसा की तुमी घरां बांदनाका, आयज ना फाल्यां तुमची घरां मोडपाक वयतलीं, कारण ही सुवात कम्युनिदादची आनी कम्युनिदादचे सुवातेर घरां बांदप ही टोटली इलिगल आनी इरेग्युलर सुद्दां न्हू, इलिगल ती टोटली. ही लिगलायज आनी रेग्युलरायज करपाक मेळनात. सो तेका लागून सांगून तेंच्यांनी तेन्ना केन्ना आयकोंक ना. उलट ह्या लोकांनी आमची तेन्ना फकाणां मारलेलीं आनी अशें आयकता आमी की कोणी तरी कोणाक पयशे दिल्यात. कोण तिसरो पुरावे सगळे आमचे कडेन कांय ना तेंचे. सो कोणाक तरी पयशे दिला, जागो घेतला 200, 300, 400 त्या प्रमाणे आनी तेंच्यांनी ती घरां बांदल्या. आनी अशेंय आतां आयकपाक येयलां सकाळीं आयज की तेन्ना तांकां सांगलेलें आमी तुमकां जागो दिता, फुडें कितें घडटा ती तुमची जबाबदारी, ती आमची जबाबदारी ना. म्हणजे आतां तिसरोच मनीस कोण पयशे घेणारो घेतले आनी ती घरां बांदूंक दिल्या आनी आयज सगळ्या लोकांक घातल्या त्रासान. आनी लोकूय तेन्ना आमी सांगलेलें आयकनासले आनी आयज ते रिपेंट करतात, पश्चाताप काडटात. सगळे 64 घरां उडयतले. आयज आमी हय आमी आमचो प्रयत्न आसा सगळीं घरां उडोवपाचो. उरले जाल्यार कंटिन्यू जातले.
फाल्यां कित्याक कित्याक आमकां जितले परमीट आसा तितले मशिनरी आसा बाकी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा ते सगळे 5 जायसर असतात 5-5.5 जायसर तो पर्यंत आमी जाता शक्य तितले मोठे ऑलरेडी हेजे पयलीं कंप्लेंट केल्ल्यो 1-2 कितें घरां आशिल्लीं ताका सांगलेलें हांवें बाबा तुमी एनक्रोचमेंट करपाक बंद करा म्हणून पूण ते कशें आयकना वयल्यान आमकां गाळी बिळी मारपाक येवपाक लागले आमी लास्ट पुलीस प्रोटेक्शन घेतलें आनी हांवें सर्वे केली तेन्ना आमकां 62 घरां मेळिल्लीं आमकां 31 आसली न्हू 32 आशिल्ली तेजे उपरांत आमी कंटिन्यू बांदीत रावले आमी सांगितलें हांकां सेवराल म्हणून आमकां ते रेंजचे व्हडलेशें लागना कित्याक जाणून कोण मिस्टेक करता पडटा हांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आमी हांकां की बाबा तुमी ही जमीन आमची आनी आमचो एज अ इलेक्टेड मेंबर एज अ एटर्नी म्हणून म्हाजे रायट्स आहा प्रोटेक्ट करपाक जमीन ती हांव करता हें करतलो फुडें सुद्दां करता जेन्ना जे मेरेन हांव अटर्नी आसा हेजे फुडें आसतलो पूण हांव करतलो प्रोटेक्ट करतलो आनी हांव प्रोटेक्ट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर बिल्लाच्यान शुभम तिळोजी. फलोत्पादन दुकानाविशीं कागाळी नोंद करपाक विभागा कडल्यान हेल्पलायन क्रमांक जाहीर केला. फलोत्पादन दुकानांचेर कोणेय इबाडिल्ली वा बाविल्ली भाजी विकतना दिसलो जाल्यार फोटो मारून हेल्पलायन क्रमांकाचेर धाडचो. त्या दुकानांचेर उपरांत कारवाय जातली अशें फलोत्पादन विभागाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. गोंयांत जी भाजी हॉर्टिकल्चर सप्लाय करता तेजी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी क्वॉलिटी आनी प्रायस कशें आसा किफायती आसा काय ना तुमकां दिसता न्हू आतां की क्वॉलिटी जी येता ती बरी आसा अशी आहा काय ना तुमकांच प्रश्न करता तुमी सांगता. थोडे म्हणटा कितें कांदे बिने कुसके मेळटा प्लीज ओपन थोडे म्हणटा कितें कांदे बी कुसके मेळटा म्हणजे कांदे म्हारग तशें मेळटा कांदे म्हारग जाल्ले तेन्ना आतां तशें आसा काय म्हणटा आतां सद्या मेळटा मदीं मदीं निमाणो स्टॉक सगळो कुसलेलो आसता बी तशें ना आमी एक नंबर हे केल्लो आसा आनी त्या नंबराचेर समजा डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकता की कोणाची जरी कंप्लेन आसली अशी तर त्या नंबराचेर डायरेक्ट तुमी कंप्लेन करूंक शकता आमकां सांगूंक शकता इन्फॉर्म करूंक शकता ते फोटोग्राफ धाडूंक शकता. पूण आमी जे आतां सद्या कन्सिस्टन्सी इन रेट आमी सगळ्यात पेक्षा सवाय भाजी विकता ते हॉर्टिकल्चर ऑल ओवर गोवा अशी रेट चालू आहा. सर नंबर खंय मेळटलो नंबर आतां म्हणजे कंप्लेन करता आमच्या हॉर्टिकल्चरच्या हेजेर मेळटलो तेचे आउटडेटार आसता नंबर तो. आणि तुमचे स्वतःचे सर चिंबल तुम्ही हे केले तितून आता कितें जालां एक्झॅक्ट चिंबल फार्माचेर आतां आमी परत नव्याने दुसरी भाजी घालपाक लागून बियाणे घातलेली आसा. कितें केल्लें कितें आसा सर ते नवीन भाजी म्हणजे आतां भाजी आमी गेल्या वर्सा चिटकी बी केल्ली मागीर भेंडे तांबडी भाजी मुळो सगळ्या भाजयांचें परत रिजनरेशन फ्रेश म्हणजे पावसा नंतर जमीन प्लोईंग केली म्हणजे नांगरली आनी आतां तयार करून बियाणे घातलेले आसा. आतां परत आमची भाजी येवपाक. आनी सर फुलकारांचे कितें आतां फुलकारांक कितें सपोर्ट बी दिवपाक आतां आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांची जी स्कीम काडलेली आहा विश्वकर्मा योजना त्या विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत आमची जी फुलकारां आसा त्या भाव भयणीक आमच्या 15,000 रुपया पयलीं एक किट घेवपाक लागून म्हणून तांकां डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता इफ दे आर एलिजिबल त्या स्किमीक एलिजिबल आहा एका रेशन कार्डाचेर एकट्याक ती स्कीम मेळटा आनी अशा तरेचे एका मनशान जर ते अप्लाय केले आनी एलिजिबल जालो आनी ताका 15,000 ताका डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता. तेज्या नंतर 1 लाख रुपया तो लोनाक तो एलिजिबल जाता. ते जर 1 लाख रुपया जर तेणी पे केले वर्साक जाल्यार आनीक 2 लाख रुपया ताका तो धंदो वाडोवपाक लागून म्हणून ही स्कीम मेळटा. आनी दीस लोन इज विदावट इंट्रस्ट आनी विदावट गॅरंटर अशे तरेचे लोन आहा. बुधवारा बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब मडगांवांत कंझ्युमर शॉपीचें उक्तावण जालें. हें उक्तावण मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जालें. हें प्रदर्शन 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर मेरेन सकाळच्या 10 ते रातच्या 8 मेरेन सुरू आसतलें. बीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फाटल्या 30 वर्सां सावन कंझ्युमर शॉपीचें प्रदर्शन घडोवन हाडटा. देखून सगळ्यांनी हे प्रदर्शनाक मुजरत येवचें अशें आवाहन मिनल मोर्डीकारान केलें. नमस्कार, मी मिनल मोहाडीकर. सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आज कंझ्युमर शॉपीचं उद्घाटन
BPA स्पोर्ट्स क्लब या मडगावच्या स्पॉटला झालेलं आहे आणि BPA स्पोर्ट्स क्लबमध्ये हे लागोपाठ 30 वर्षे सातत्याने आम्ही याच वेळेला याच ठिकाणी प्रदर्शन करतो. त्यामुळे सगळ्या मडगावकरांना एक नम्र विनंती की तुमचं आवडतं प्रदर्शन आपल्या 29 म्हणजे आजपासून 3 तारखेपर्यंत 3 डिसेंबरपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत आपल्या BPA स्पोर्ट्स क्लब मडगाव इथे आहे. तुम्ही अवश्य कन्झ्युमर शॉपीला भेट द्या, कारण सातत्याने 30 वर्ष तुमच्याच आशीर्वादामुळे आपण हे प्रदर्शन करतोय. तरी आपण अवश्य या कन्झ्युमर शॉपी BPA स्पोर्ट्स क्लब मडगाव. धन्यवाद. संजीवनी सुविधा समितीची बसका अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांच्या वांगडा 5 डिसेंबराक जातली. या बसकेक थारता तो निर्णय निमणो आसतलो अशें ऊस उत्पादक समितीचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी सांगले. नोव्हेंबरात निमण्या सप्तकाक ही बसका जावपाची आशिल्ली, पूण कांय कारणां खातीर जाली ना. पूण संजीवनीच्या कामगारांनी भिवचे न्ही असो विश्वास राजेंद्र देसायान उक्तायला. जेन्ना आमी आमचे बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर घेवन आमी जेन्ना सगळे सुविधा समिती सगळे कमिटी आसतले, टोटल 25 जाण कितले आसले मेंबर आसतले आनी त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेतले आनी त्या प्रमाणे ते मिटींगेत जे ठरता तो लास्ट निर्णय जातलो आमचो. कित्याक लागून डेडलायन दिल्ली तुमची? आमी डेडलायन दिल्ली जेन्ना आमी आमकां CMन सांगलें तुमी आमचो जो आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी चालू करपाची आहा ती चालू करपाक आपल्यान जायना, तुमी जेन्ना पार्टी हाडा तेन्ना आपूण फूल सपोर्ट करता म्हणून. त्या प्रमाणे आमी पार्टी हाडून दिल्ली आसली तेन्ना फूल सपोर्ट केल्लो आनी तेन्ना आमी सगळे तेंचे पेपर सगळे दिल्ले आनी तेच्या नंतर रोखडीच हे जावपाचें आसलें. मागीर सुभाष भैया आमचे ज्या तेंच्यांनी फुडें सरोन तेंच्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन परत 2-3 वचून CM मेळोन तेंचे CMनूय सांगलें आपूण जाता तितलें बेगीन करता म्हणून. अजून आमचें कांय हें जायना. परत आमी फाटल्या 8 दिसा सुभाष भाऊ मेळ्ळे आहा तेन्ना तेणीय सांगलें आपूण ते पळयता म्हणून. पण अजून आमकां वयल्यान कांयच मेळना म्हणटकूच आमकां ते आतां कित्याक आमचो सिजन जाल्लो आसा म्हणजे आमचे शेतकरी जे आसा ते आमी ऊस केन्ना लायतले ही वाट पळयता. आनी जेन्ना आमकां सरकारान सांगलें आपूण इथेनॉल हे प्रकल्प घालतलो म्हणजे घालतलो आनी तेन्ना आमी विश्वासान सरकाराच्या तितून आमी विश्वास दवरता म्हणून आमी आयज सद्याक हे केल्लें आसा. आनी आयज प्रेस घेवपाचें इतलें लोक सगळे म्हणटले की आमी जे डेडलायन दिल्ली तेच्या बद्दल कांय ना म्हणून आमी आयज प्रेस घेतला की ही जी आमी डेडलायन दिल्ली आहा ती आमी सुविधा समिती मिटींग घेवन ते आमी ठरयतले आनी तेच्या नंतर तुमकां सगळें सांगितलें कोणी शेतकऱ्यांक भिवपाची गरज ना. कुडतरी मतदारसंघात उप्राशिल्ली कोयराची समस्या बेगीनूच सुटावी करतलो अशें आश्वासन आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान दिला. बुधवाराक ताणें पंच वांगड्या सयत बसका घेवन वेगवेगळे उपाय येवजण्यांचेर चर्चा केली. थळावे लोक आपलो कोयर दुसऱ्या हेर वाठारांनी उडयतात, तांकां रंगे हात धरून तांचे कडल्यान फायन घेवप चालू आसा. तशेंच आतां सावन आठवड्याक 2 फावट कोयर उखलपाचें काम जातलें. देखून थळाव्यांनी लेगीत सहकार्य करचें असो उलो आमदार आलेक्सान मारलो. Garbage issue आम्ही जायते प्रयत्न करतात and one of the things was with all humility I went even to the VDC मुगे सगळे ऑर्गनायझेशन आहे ते VDC कमिटी आहे. I am one politician who doesn't interfere in the affairs of the panchayat. Hence I allow anybody to come. Let there be proper proper discussions. I went with all humility and given them an offer. I have told them that I will take over all the garbage as an MLA of Kutturi. Because Sargi Zaina, Tikhen Zaina, Tag Zaina, and I would like to give my whole constituency the offer. But we'll start with Kutturi. You can't do everything together. So we will I have come up with ways where we can have a small MRF plant for the dry waste. As well as wet waste, we will be doing something, but not right now. But our plan is to holistically finish the whole problem. Now we have had problems in Panchpad, we have been having problems in Ramnagari and all these areas, right up to Maina and right up to Sanshaw, where people are just dumping garbage on the road. So now we have got people, we have kept people under surveillance. We have kept a watch. We have kept people there to watch who is dumping the garbage. Now we are getting people who are outside our constituency also. People from Dhawali, people from Ramnagari, outside our constituency, people from Sandhya are coming. I am not going to name any village as such because I am not castigating anybody. But I get people coming on the bikes and throwing in our area. Now we got 3 people. We have fined them money and we have told them to clean the garbage. Now this garbage, I am supposed to remove it today, but hopefully today or tomorrow I will remove it. We have told them, now given them trouble. You clean up the place and give it to us. Now we want to tell the people that everywhere we have identified spots. We have identified spots and we know where exactly people have been damaged. Our request is to the people to be vigilant. If you are caught, we will fine you 5,000 rupees and we will make you clean the place. There is no 2 ways about it, whoever is caught.
Yesterday there was one incident also where one lady, one girl was caught. After she was caught, she filed a complaint on the person who catches her, saying that he tried to, molest her or something like that, or tried to, do something to her. We verified the complaint. It was nothing like that. He only called her in the evening. The punch called her in the evening. We verified, because we are one people who like to, call spade a spade. We are not here to do any injustice to anybody. We are here to do justice. So we have decided as a panchayat to take up first Kuturi. But we need the help of the people. It can't be one way. It has to be two ways. उस्कयच्या फारूक उस्मान पिराय 27 हाणी मंगळारा राती नव्या मांडवी पुलावयल्यान न्हंयत उडी मारली. तो सापडूंक नाशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाचे जवान ताचो सोद घेतात. उस्कयच्या फारूक उस्मान हाणें काल मंगळारा राती नव्या मांडवी पुलावयल्यान न्हंयत उडी मारली. तो सापडूंक नाशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाचे जवान ताचो सध्या सोद घेतात. हे विशीं चड म्हायती प्रमाण फारूक आनी ताचो भाव काल रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर नव्या मांडवी पुलावयल्यान चलत वताले. तेन्ना अचकीत फारूकान पुलावयल्यान उडी मारली. उपरांत फारूक हाच्या भावान रोखडोच उजो पालोवपी दळ आनी पुलीस स्टेशनार फोन मारलो आनी हे घडणुकेची म्हायती दिली. 12 मिनटांनी उजो पालोवपी दळाक हो फोन आयले उपरांत ते रोखडेच घडणुके सुवातेर पावले. फारूकाचे चप्पल पुलाचेरूच आशिल्ले. जवानांनी थळाव्या नुस्तेकारांच्यो बोटी वापरून फारूकाक सोदपाचो यत्न केलो. आजून ताचो सोद घेवप चालूच आसा. पणजे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला हेर जवानांनी काल रातच्यान फारूकाक सोदपाचो बरोच यत्न केलो, पूण तो आजून सापडूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणावयल्यान म्हापशें सत्र न्यायालयान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक बिरेस्तारा हाजीर रावपाचे निर्देश दिले. मात ते कांय कारणाक लागून कोर्टात हाजीर रावपाक शकले नात, अशी बाजू ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी मांडली. देखून न्यायालयान मुख्यमंत्री केजरीवालाक फुडल्या सुनावणेक हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 जानेर 2024 मेरेन तहकूब केल्या. केजरीवालचे मॅटर आशिल्ले तांकां समन्स इश्यू केला, कितें जालें कोर्टात? तांकां कालूच आमच्या ऑफिसान थंय समन्स मेळ्ळो, तांच्या ऑफिसान, पार्टी ऑफिसान. सो सांज पर्यंत तांकां मेळ्ळो आनी इतले शॉर्ट नोटिसाचेर तांकां हांगा येवप शक्य जालें ना. आज हियरिंगाक आमी मेमो ऑफ एपियरन्स फायल केला आनी एक्झेम्पशन फायल केला की आज ते पावपाक शकना म्हणून. आनी आतां नेक्स्ट डेट दिल्या ती 5 जानेवारी सकाळची. त्या दिसा तांकां पर्सनल बॉन्ड आनी श्युरिटी, लोकल श्युरिटी फर्निश करून सांगले ऑफ 10,000 एमावंटाची. आनी तेजे मुखार मागीर चार्जशीट कॉपी मेळटली आनी तेजे मुखार आमी कितें करपाचें तें पळयतले. एक्झॅक्टली मॅटर कितें आसा एक्झॅक्टली तो? 2017 जे इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना म्हापसा एक जाहीर सभा जाल्ली, थंय तेंच्यांनी स्पीच दिल्ली आनी त्या स्पिची वयल्यान जे आरो आशिल्ले हांगासरले तांच्यांनी तांचेर कंप्लेन फायल दिल्ली की हे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता म्हणून. आनी तीच मॅटर ही आतां तांकां समन्स सर्व जाला. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.